तीन बर्निंग इश्यूचेर मुख्यमंत्री पर्रीकारान PWD आणि MPT बरोबर काल ताकतिकेच्यो बसका घेतल्यो। गिरी हायवे रुंदीकरण करतना PWD 101 माड मारता म्हूण सध्या ॲक्टिव्हिस्टांनी सरकाराच्या नांवान बोळा सुरू केला। मुख्यमंत्री पर्रीकारान PWDक लेखी निर्देश दिल्यात ते अशे। रस्तो रुंद करतना झाडांची पर्यायी वेवस्था PWDक बंधनकारक। झाडां उमटावून दुसरे कडेन रोवंक येता जाल्यार दुसरे कडेन शिफ्ट करचीं। शक्य ना जाल्यार त्या वाट्याचे पर्यायी वृक्षरोपण करचें। अशा ॲक्टिव्हिटीचे रेग्युलर रिपोर्ट PWDन CMOक दिवचे। मोडिल्ले सावर्डे कुडचडे पुलाचे फाटभुंयेर मोडक्या पुलाचोय विशय बसकेंत आयलो। वापरांत नाशिल्ल्या मोडक्या पुलाचेर लोकांनी वचनय म्हूण ताकतिकेन बॅरिगेडिंग करपाक PWDक सांगलां। ताचो एक्शन टेकन रिपोर्ट CMOन 31 मे मेरेन मागला। तशेंच पोन्न्या पुलांचे सेफ्टी ऑडिट करून ताचो रिपोर्ट 30 जून मेरेन PWDन आपल्याक दिवचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां। MPTच्या बुडटल्या ड्राय डॉकाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकारान MPTच्या चेअरमॅना बरोबर मिटींग घेतली। MPT म्हणटा ड्राय डॉकात स्पील जावपा सारकी ऑयल ना, आसा ते 101 लिटर डिझल ते दिसा भितर काडटा म्हूण MPTन मुख्यमंत्र्याक सांगलां। ह्या ड्राय डॉकाची समुद्री पर्यावरणाक बाधा जावची न्ही म्हूण MPTन सगळे उपाय केल्यात म्हूण MPTन मुख्यमंत्र्याक सांगलां। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।